तिने लागून पाहिजे गुण कोणाक कळना सगळ्या ताका दिलं सगळं टाका दिलं सर यो यो नाल फोडू को ना डॉक्टर आगे में ये काढना का वेल भाई एंजेला खोलते मला एंजेला सर आज एक जायते लॉंग पेंडिंग इश्यू आलो अबाउट उदक किंवा उदक सप्लाय जायना रेल्वे ट्रॅकाला कितें डेव्हलपमेंट केलें आज सांगपाचें म्हणल्यार आज चडशे खुशालकायेचो दीस कित्याक जायते आमचे कोणसो ह्यो धाकटोसो गांव आमचो आनी ह्या उदकाक लागून भरपूर प्रॉब्लेम जातालो आनी हो इश्यू इतले वर्सांचो आनीक सांगपाचें म्हटल्यार हांगासर रेल्वे ट्रॅक आसा आनी रेल्वे ट्रॅका पंच्यान आमच्या एक एक्सटेंशन पायपलायन आसा आनी ही पायपलायन कोंकण रेल्वे येवची पयलींची ही पायपलायन कितें जालें आमच्या लोकांचे सगळे लोकांक प्रेशर येना जालो की उदकाक लागून भरपूर प्रॉब्लेम जालो ती ट्रॅका सकयल सारकें उदक लिकेज जावपाक लागलें आनी ताका लागून लोकांक आमच्या प्रेशर मेळून आहलो म्हणटच आमी कितलेच फावटी आमी म्हाका दिसता फाटले फावटी देखून जायतो ट्राय केली जायते करपाक पूण जेन्ना हांवें असेंब्ली इलेक्शना टायमार हांवें लोकांक सांगलें म्हणजे कितें तुमचें काम जे डिफिकल्टी आसा उदकाक प्रॉब्लेम जाता तो हांव सॉल्व करून दितलो म्हणून तशेंच फाटीं आमची ZP इलेक्शनाय जाली तेन्नाय हांवें लोकांक सांगलें हांव तुमचें थोड्या दिसांनी काम करून दितलो पूण आयज शेवटाक म्हाका दिसता आमचे लोकांचे जे कितें मागणी आसली ती आयज पुरी जाल्या आनीक इतलेंच न्हय जेन्ना आमी इतले फावट हांव हाका कोंकण रेल्वे ऑफिसरांक आपोवन हांगासर जे आमचे JE आहा AE आहा हेकाय हांव थँक्यू म्हणटा की तेणें जायतो तपस घेवन आयज हें काम फुडें पावल्लें आसा आनी हांवें जे कोंकण रेल्वेक जेन्ना रिक्वेस्ट करतालो एवरी टायम हांव मोबायलाचेर तांकां मॅसेज धाडटालो बाबा केन्ना जातलें हेजेर म्हाका एवरी टायम ताका हांव कॉरस्पॉंड हें करतालो सांगतालो बाबा जातलें बेगीन कर म्हणून आनी ताचो एक डिमांड आसलो ताका ते आमचे PW गव्हर्मेंटाक जे ऑफिसरांक सांगताले की तेणे एक लेटर केल्लें तुमी पेमेंट करपाक पडटलो म्हणून 6 lakhsचो तेणे एस्टिमेट दिलो अरे हांव म्हणटा कितें पेमेंट आमी कशें दिवपाक शकता जेन्ना रेल्वे मागीर येता आनी ही रेल्वे आमची पयली लायन आमची हेजी
उदकाची पहिली लायन आहली आणि हे आता म्हणपाक लागले पेमेंट करप पडटलें आमली अशें कशें हें जावपाक शकना पूण ताचे म्हजे रिक्वेस्टाचेर जे ऑफिसरान तो पेमेंट जो 6 lakhs आहलो तो वेव करून आयज आमच्या जे लोकांक जे उदकाक लागून आयज आमची हांगासर काम करपाक येयल्ले कॉन्ट्रॅक्टरूय आसा आनी आयच्यान आमचें काम हांगासर स्टार्ट जातलें हांव आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांक हांव सोजमता आमी तुमकां हें उदक बरे भाशेन पावतलें आनीक हांव आमचे रेल्वेक जे ऑफिसर आसा तांकांय थँक्यू म्हणटा आनी तशेंच आमचे PWD AE JE हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज शेवटाक हें आमचें काम आयज स्टार्ट जाता इतलें सांगून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा फैन बाब आतां आमकां MLAन सांगल्या भशेन कितें इशू आहले आतां मेजर कितें ब्लॉकेज जाताले आनी कशें ते रिजॉल्व जाले हांगा ओल्ड लायन आशिल्ली ती AC लायन आशिल्ली आनी ती ट्रॅका पोंदाच्यान गेल्ली आनी व्हायब्रेशना लागून रेल्वेची व्हायब्रेशन परत सुट्टाली आनी कंटिन्युअस प्रॉब्लेम आशिल्लो आतां मागीर आमी प्रपोजल घातिल्लें पूण ते रेल्वेक मातशी कॉरस्पॉन्डन्स ह्या तें रिस्पॉन्स टायमार दिनाशिल्ले सरान पर्सनली इंट्रस्ट घेवन सगळे जाग्यार उडयलें आनी आतां आमी लायन ती बायपास करतात आनी ते लायन जातकीर मागीर सगळे प्रॉब्लेम मागीर विश्वासा जाग्यार पडटलो आतां परत आनी ते व्हायब्रेशना फुटपाचे बी चान्स काय ना ना आतां आमी ते रेल्वे ट्रॅकांचे आसा ती मागीर आयसोलेशन करतले आनी रोडा वयल्यान हें करतात लायन घालतात ओके पंच कितें सांग सोदता जो तुमचो इश्यू हा रिजॉल्व जाला MLA जाला कितें सांग आज चडशें म्हाका खुशालकाय भोगता की आमचें काम चालू जालां म्हणून कितलीं वर्सां जालीं आमी हेच्या उदकाक लागून जायते त्रास पडटाले आमच्या लोकांक सो हे पाटी सर आमचो MLA जालो सरा फुडें आमी गेले लोक म्हजे 5 म्हूण म्हजे फुडें येयलो हांव सरा फुडें गेलो सरान आमी जायते डिस्कशन केलें सरान AE आनी आमगे E ताका सांगलें की अशें लोकांचे प्रॉब्लम आसा म्हणून आमकां जायते लोक पयस पडला उदक हाडपाक लोक हिंगा आसा ह्या वाड्या आसा दुसऱ्या वाड्याक वयताले उदक काडपाक सो आनी टँकरूय येताले आमकां टँकर पयशांचे हाडूंक पडटाले सो गव्हर्मेंटूय धाडटालो आनी पयशांचे हाडपाक पडटाले सो आयज आमी खुशालकाय भोगता की आमच्या सरा उद्देशी हें काम जालें म्हूण सरा आनी आमचे जशें PWD AE JE E ताकाय आमी थँक्यू म्हणटात तांचे वरवीं हें काम फुडें पावलें म्हूण तसोच आमच्या रेल्वे तेणें आमकां परमिशन दिलें ती आमची लायन पयली ट्रॅक मागीर येयलो आमी लायन कोन्नाच आहली ती ट्रॅक येयले मागीर ते पयलीं आमकां कळोंक ना ते प्रेशर जायना म्हूण जेन्ना ती लिकेज जाली ट्रॅका पावले पायप फुटले सो लोकांक प्रॉब्लम जावपाक लागले सो हे प्रॉब्लम जावपाक जायती वर्सां जालीं म्हूण जायते पेंडींग उरलोलें सो हें पेंडींग उरलो काम आमच्या सरान करून दाखयलें आतां हें फुडें जातलें म्हणून आमी सराक थँक्यू म्हणटा आनी सगळे आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान सगळ्यांक देव बरें करूं दाखय